कोविडांतल्यान पुरायपणान बरे जातकर राज्यभरांतल्या उद्योगीक वसतींतल्या सुमार 60 कामगारांनी आतां मेरेन प्लाझ्मा दान केल्यात, अशी गोंय राज्य उद्योगीक संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर हांणी म्हायती दिल्या. तशेंच जे कोण मुखार येवन प्लाझ्मा दान केल्यात तांचे कोचकरान उपकार आटयल्यात. आरडीएक्स गोवा खातीर वेर्णेच्यान प्रसाद नायक. आता 5 महिने जाले कोविड चालू आहा गोंयांत आनी आतां केसी बी वाडटा आनी अशें दिसून आयला की मॅक्झिमम लोक जे कोविडा खातीर मरता पळय, आतां ऑलमोस्ट आजचो फिगर 220 जाला. तातूंत चडशे जेरिएट्रीक पॉप्युलेशन आहा पळय, लायक ओल्ड एज अबाव 65 ऑर पीपल वीथ प्रिमॉर्बिड कंडिशन आहा ते, तांकां चडशें मरण येता. आनी ताका लागून आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान रिक्वेस्ट कितें केल्लें की तांणी ते प्लाझ्मा थेरपी स्टार्ट करपाची. त्या खातीर कोण बरे जाल्यार तांकां प्लाझ्मा डोनेशन करपाक लायलें आनी पयल्या आठवड्यान हार्डली 2 जाणांनी कितें डोनेशन केलें. आनी एज इट इज इंडस्ट्री जे गव्हर्मेंट सांगता पळय तातूंत ऑलवेज इंडस्ट्री इज सपोर्टींग गव्हर्मेंट. म्हणजे खंयच्या हातूंत जर कितें त्रुटी दिसून येता जाल्यार इंडस्ट्रीचे लोक फुडें सरता. आतां तुमकां खबर आसतलें फर्स्ट इंडस्ट्री टुलीप इंडस्ट्री जवळ 147 केसी जाल्ल्यो आनी सगळे जाण उलयताले इतले केसी वाडल्या इतले केसी वाडल्या. आतां म्हाका सांगपाक तुमकां बरें दिसता की ह्या टुलीप कंपनीनूच स्टार्ट केलें आपले सगळे एम्प्लॉई जे बरे जाल्या पळय तांकां प्लाझ्मा डोनेट करपाक. आतां पर्यंत टोटल इंडस्ट्री सगळ्यांनी मेळून जवळ 60 जाणांनी प्लाझ्मा डोनेशन केलां. आनी नवीन जे बरे जाता तांकां आमी प्रमोट करता की प्लाझ्मा डोनेट करपाचें. तातूंत हे जे पॉप्युलेशनाक जे मरण येता पळय ते तरी तितले लोक वाटावतले. सो हो आमचो मेन उद्देश आसा.